कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, प्रियंका गांधी हाय हाय। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे देश का नेता कैसा हो? अरे देश का नेता कैसा हो? जो सध्या बीजेपीचा जो प्रोटेस्ट चाललो असा कालच्या काँग्रेसच्या घडणुकेचेर आमच्या बरोबर असा जे प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश दामू नाईक सर सध्या तुम्ही प्रोटेस्ट म्हाका दिसता खूप लार्ज नंबर ऑफ तुमचे जे कार्यकर्ते ऑलरेडी आयिल्ले आसा प्रोटेस्ट करया बद्दल आसा आनी कितें आसा सांगू शकता? एक म्हळ्यार काँग्रेसीचे जे राजकारण चलता घाणयारे राजकारण आता हळूहळू तर जावपाक लागलो. विशय खंय सायडीक उरलो, देशाची सुरक्षितता सायडीन आनी ज्या तरेन राहुल गांधीन काल जे दिल्ली जे केलें प्रायम मिनिस्टरच्या घरा भायर वचून धरणे धरपाचें हें आनी त्याच बरोबर बाकीच्यो ज्यो टॅररिस्ट एक्टिविटी ज्यो पळय जाता ताका प्रोत्साहन दिवपाचें काम जे करता हें राहुल गांधी करता आनी त्या खातीर हो काँग्रेसची जी परंपरा आसा त्या परंपरेंतलो एक नवो अध्याय ताणें मांडपाचो प्रयत्न केला, ताचो आमी निशेध करतात. त्यांचं एक आरोप असा की युथां खातीर तुम्ही काय करूंक ना, युथां खातीर तुम्ही सगळ्यात वाईट गोष्टी केला, ताचे बद्दल कशें पळयता तुम्ही? 12 वर्साचे नरेंद्र मोदीचें सरकार जें आसा तें सरकार हें सगळे स्तराचेर सबका साथ सबका विकास ह्याच धर्तीचेर आसा. तातूंत भितर यूथ जे आसा ह्या युथा खातीर खेलो इंडिया हें जर कोणें केलें जाल्यार ह्याच सरकारान केलें. तातूंतल्यान लोकांक तांकां एक्टिवेट भुरग्यांक एक्टिवेट केलें. स्टार्टअप योजना कोणें सुरू केली जाल्यार ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानच केली. गोंयान आसा तशे अनेक भुरगे तातूंत भितर वाज आसा, चॅस प्लेयर, त्याच बरोबर बाकीचे जे आसा नताशा आसा आनी कोण आसा ह्या सगळ्यांक पळय हळू प्रमोशनल दिवपाचे जे एक्टिविटीज जर करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या थ्रूच जाल्ली आसा. आनी म्हणून भुरग्यांक एक वेगळे तरेन व्हरपाचो हो जो प्रयत्न आसा हो प्रयत्न निशेधार्थ आसा. भुरगे ही आमची शक्ती, ह्या भुरग्यांच्या बळग्याचेरच देश घडटा, राष्ट्र निर्माण जाता जाल्यार भुरग्याचेर. पण राहुल गांधी आनी ह्या टिमी ह्या तरेन भारताच्या जनतेक एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला आसा पळय न्ही, तो प्रयत्न हांगा जाल्लो आसा. कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय. म्हाका दिसता ज्या नंबरान आयज जे यूथ जे बीजेपीच्या बरोबर भायर सरिल्ले आसा, म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट फक्त एक काँग्रेसीचेर न्ही जाल्यार एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. सर आमच्या बरोबर सिद्धार्थ कुंकळकर सर आसा. आयचो हो प्रोटेस्टा बद्दल सांगा आनी यूथ जेन्ना म्हणटा तेन्ना खूप महत्वाचो सेन्सिटीव इशू आसा, कशें पळयता ह्या गोष्टीचेर? भारत देशाचे यूथ हे सदांच सगळे नॅशनलिस्ट असतात, देशा बरोबर असता. आमी खंयचेच अराजकीय कार्य करना, आमी आमचे यूथ आसा ते खंयचेच अरेरावीचे कार्य करना. पूण पयर हांगा बसून जो प्रोटेस्ट जालो आनी दिल्लीक जे चल्लां म्हणजे हांगा हांवें जर म्हणलें जाल्यार आझाद मैदान हें आमचें हें स्वातंत्र्य लढ्याचें एक स्मारक, त्या आठवणीचो उजाळो दिवपी हें स्मारक. आनी त्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या सिम्बॉलाचेर स्मारकाचेर तुमी बाटल्यो घेवन सिगरेटी घेवन पांय वयर करून बसता आनी तो प्रोटेस्ट म्हणटा. म्हाका दिसता हे अराजकीय प्रवृत्ती आसा, हे अराष्ट्रीय प्रवृत्ती आसा आनी हांकां डेफिनेटली दाखोवपाकूच जाय. आनी म्हणून आयज आमी भायर सरल्या की खरे यूथ कोण आनी खरे राष्ट्रप्रेमी कोण आसा हें दाखोवपाक हें करता. सो जे कितें काल जालें, तुमची मशाल रॅली काडली आनी तेंचें म्हणणें आसा की एक नरेंद्र सावयकर बाब हांचे स्टेटमेंटाचेर सुद्दां तांच्यांनी निशेध व्यक्त केल्लो, ती गोष्ट कशी पळयता तुमी? हे डेफिनेटली म्हाका सांग, कॉक्रोच जनता पार्टी हे तांणी स्वताक दवरिल्लें नांव आसा. कॉक्रोच आनी टर्मायट हे कितें एक न्ही, पूण टर्मायट आनी कॉक्रोच हे दोनूय देशा खातीर हानिकारक आसा. आनी म्हणून ह्यो ज्यो प्रवृत्ती तांच्या हातूंत जे निटाचें कितें जालें तें वायटूच जालें, आमी ताचें समर्थन करना. ताजेर कठोरांतल्यान कठोर एक्शन जावपाक जाय. पूण पयरची दुसरी नीट जाली ती इट वॉज कंडक्टेड इन अ फेअर अँड गूड मॅनर. स्टुडंट्स हॅव वेलकम्ड इट, स्टुडंट्स हॅव एक्सल्ड इन इट. आनी तरी पूण हो जो काश्मीराचेर टिप्पणी करप, आर्टिकल 370 परते दी म्हणप, खंय तरी आझादी मागप, म्हणजे ह्यो प्रवृत्ती आमकां नाका. इशू सारखे घेवन वचना, इशू एक आसता भलतेच कडेन उलयता अशें आसा जाल्यार तांकां खासता एक कडेन आनी खाजयता दुसरे कडेन, अशें तांची परिस्थिती जाल्या. सो डू यू थिंक आनीक ताच्या फाटल्यान दुसऱ्यो खंयच्यो गोष्टी आसतल्यो काय आनीक कोण आसतले अशें दिसता? डेफिनेटली कंप्लीट डावट मारता की जेन्ना सगळे जाण म्हणटा की हय जो जालें तें सारकें न्ही, ताजेर एक्शनूय घेतले गेले, ताजेर बरे तरेन फुडली नीट कंडक्ट जाली, तरी पूण हे ओल्ड इशू घेवन भायर सरता, म्हणजे हातून कितें तरी स्वताचो स्वार्थ आसा अशेंच दिसता. अरे देश की गिरफ्तारी नहीं चलेगी.
हांगासर आयिल्ले जे समर्थक आहात तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया. तुमचें नांव? सोनाली नागवेकर, spokesperson. तुम्ही आयज हांगासर सपोर्टा खातीर आयिल्ले आसा. एक्झॅक्टली कितें आसा म्हाका सांगूं शकता? आम्ही सांगू शकता की तो तुमचो मुद्दो आसा पळय जे लोकांनी मुद्दो घेतिल्लो आसा यू हॅव टू कीप इट एज पर अ सर्टन स्टँडर्ड. तुम्ही उगीच वचून कोणाकूय गाळ्यो ऑलरेडी अंडर गोष्ट आसा पळय तुमचो मुद्दो घसरता. मुद्दो आशिल्लो की नीट पेपर जे लीक जाता परत 2-3 फावटी जाले, सो ताजेर खंय तरी एक्शन जावची आनी कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवची. सो ही चूक दिसता, कितें दिसता तुमकां? एक्शन घेतल्या न्ही. देर इज ऑलरेडी CBI probe going on. What else you want? म्हटलं की जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तांचे रेजिग्नेशन मागताले, कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवची म्हणून त्या गोष्टीची. See why accountability घेवपाक he has already asked for probe आणि ताचेर जे NTA आसा पळय that is already under scrutiny न्ही. That is probe going on. तर ल्हान गोष्टीचे सगळे जर एका आमी रेजिग्नेशन मागपाक लागले, how is the government going to work? It is everywhere there is certain खंय तरी कितें चूक जाता, something wrong happens, they are taking action. It is not that they ओग्गी बसल्या. अशें ह्याच्या पयलीं सुद्दां ड्युरिंग काँग्रेस टर्म ऑल्सो खूबदां पेपर लीक जाले, पण ताणें कितें एक्शन घेतलां? जेन्ना ते म्हणटा की आमच्या रेल्वेचे एक्सिडेंट जाले, रेल्वे मिनिस्टर जालो, परत बॉम्बे one case where he has taken every person has got a different way of behaving. Might be our the minister wants to take action, he wants proper to go through a proper phase. तो ताजेर परत सारकी प्रोब बसून ताजेर एक्शन रिजल्ट घेऊन ताजेर एक्शन घेतलो. इट इज नॉट दॅट दे आर लेटिंग हिम तुम्ही म्हणता की राईट वेन राईट एक्शन चालू राईट एक्शन. सो गरज नसताना उगीच तुम्ही आंदोलन करता. इवन आय अंडरस्टँड नीट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट एक्झाम. माय 2 children are doctors. They have answered NEET and they have become doctors. बरोबर असतले की कितली मेहनत लागता ती तातूर लीक जावप. I know, but what happens at the same time, young they have to have that much of strength to accept. आता suppose एकदा हांगा सुद्धा कोविडाच्या टायमार नीट पोस्टपोन जाली. My son was answering NEET at that time. पण कितें जालें? He took it as a positive way. He said, "Mama, I'm getting more 2 months to study." So you can मॅडम एक गजाल लीक जावप, त्यांची मेहनत आन्सर करून ही दुसरी गजाल आसा. जेन्ना लीक जाली that time it was found out at the right time. जाल्यार तांकां आनी नुकसान जावपाक आशिल्ली. ती फायंड आउट जाले that it is leaked and they are taking proper action. So even the children have to understand that okay, they are taking proper action. So you use that 2 months to again study and answer. आताचे यूथ जे आसा ते आपलो आवाज पावोवपा खातीर एक अनशन करता किंवा जे प्रोटेस्ट करता. डू यू थिंक इट इज रॉंग और व्हाट डू यू थिंक? No, protest for anyone. It is a democratic country. Everyone can do protest. But that protest should have a substantial कितें म्हणटा ताका basis आसपाक जाय. उगीच without understanding the scenario, you can't just go and create a protest. Protest बाबा कितें you go speak to them. There is a proper way of doing anything. And these children कितें आसा तांकां ती यंग आसा, ती नायव आसा. They don't understand. तांकां कोणें उलयलें, कोणें मातशें तांकां सांगलें so they are undergoing and that सो अशें ना सद्या की युथाच्या अगेन्स्ट अशें कांय ना. जे प्रोटेस्ट जातले त्यांच्या प्रती सुद्धा एक संवेदना आसा, बट ते प्रॉपर वेन जावपाक अशें तुमकां दिसता. proper way systematically with a decent ह्या भुरग्यांक कल्चर शिकोवपाक जाय. प्रोटेस्ट करपाक जाय, बट कितें तोडफोड मार कोणाक गाळी, दिस इज नॉट द वे. तोडफोडचे विज्युअल्स दोनूय वाटेंतल्यान येयल्या, सो ताजेर सुद्धा इन्क्वायरी जावची अशें तुमकां दिसता? whatever inquiry, whoever is responsible. आमचे पुलीस काय अशें ना की आसा मॅडम थोडे विज्युअल तशे आसा जे पुलिसांनी पुलिसाच्या let the proper results come, let proper actions follow. इन्क्वायरी प्रॉपर वेन जातली, सगळी इन्क्वायरी प्रॉपर वेन जातली. आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या अंडर इन्क्वायरी हॅज ऑलवेज बीन प्रॉपर. प्रोटेस्ट उद्याच्यान कवर करता. पावस आयलो आणि अशा तरेचो प्रोटेस्ट आमकां खूब दिसांनी पळोवपाक मेळ्ळो. पावसान सुद्धा एका जमनीचेर उबो रावन आपले ज्यो गजाली आहा त्यो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. एक गजाल सद्याक लायमलायटीन आसपाचो आतां गरज आसा ती म्हळ्यार तुषार बाब जे
BJP युवा मोर्चाचे प्रेसिडेंट आसा, तुम्ही सतत तुमच्यो गजाली मांडत आसा. काल 2 दीस पयलींच्यान जे जंतर मंतर घडले ताच्या उपरांत गोंयांत घडले आनी आतां काँग्रेसचो जो प्रोटेस्ट आसा, सगळ्यात पयलीं तुजो टेक तूं कशें पळयता? ना हांव पयलीं क्लियर करूंक सोदता गोंयच्या स्टुडंट्सांक आनी देशांतल्या स्टुडंट्सांक, जे गोंयचे स्टुडंट देशांत शिकतात, जे कोंकणी स्पिकींग आसा, आमच्या मातयेंतले आसा, हांव तांकां सगळ्यांक सांगता, पुणे आसतले, बेळगांव आसतले, जे खंय खंय शिकतात, आमी रायट टू प्रोटेस्ट ह्या स्टुडंट्साच्या रायटा कडेन अगेन्स्ट ना. दॅट इज फर्स्ट फॅक्ट. एवरी स्टुडंट हॅव टू बी व्हेरी फेअर. आमी आसात ह्या अनार्कीच्या अगेन्स्ट. जी अनार्की काल राहुल गांधीन प्रधानमंत्रीच्या घरा भायर केला, वॉट ही वॉन्ट्स टू सेट अप. आमी ऑपोजिशनान आशिल्ले, आमी असल्या तरेची राजकारण केन्ना करूं ना. ज्या राजकारण देशाच्या ढाच्याचेर, देशाच्या संविधानीक ढाच्याचेर, देशाच्या संविधानीक टेम्पल आसतले, प्रायम मिनिस्टर हाऊस आसतले, राष्ट्रपती हाऊस आसतले, हेच्या कडेन खेळवाड केन्ना करूं ना. आनी जेन्ना ही जातली तेन्ना आमी उठतले आनी तेका रेजिस्टन्साक वो आमी असोच मोर्चा न्हू, हेज्याकून व्हडलो मोर्चा हाडटले. इफ आमच्या प्रधानमंत्र्याच्या घरार जर बसतले जाल्यार आमी राहुल गांधीच्या घरान घुसतले, हे लक्षात धरा. प्रधानमंत्रीच्या घरा भायर ते काल बशिल्ले, ताच्या उपरांत तांकां डिटेन केले. व्हेरी फेअर, तुम्ही तो जो मुद्दो आसा तो मांडिल्लो आसा. बट तांचो एक मुद्दो आसा की आमचे कोण आयकून घेना, कारण नीट पेपराचेर अजून कोण उलयना. सो ती गोष्ट कशी पळयता? हांव एक पयली सांगता, फाटले 25 दीस जाले नीट पेपराच्या इशू खातीर जंतर मंतर बशिल्ले. त्या 25 दिसान राहुल गांधी खंय आशिल्ले ते तुमी मातशे चिंतात, ते तुमी मातशी न्यूज काडा. तुमकां कळटली राहुल गांधी खंय आशिल्ले. आतां जेन्ना पार्लमेंट सेशनाचो पयलो दीस सुरू जालो तेन्ना ऑफकोर्स आयले. तुमी काडा 25 दीस खंय आशिल्ले ते काडा, कळटले. बट नीटाचेर कारवाई जाली, 13 जाणांक अरेस्ट केले, री एग्जाम जाली, बऱ्या तरेन एग्जाम जाली. हे सगळे जाले बिकॉज प्रधानमंत्रीन अकाउंटेबिलिटी घेवन हे काम केले. आणि ह्या खातीर जाले की पॉलिटिकल अजेंडा आसा की रेजिग्नेशन, वी आर नॉट अप टू दॅट. आमी एक्च्युअल स्ट्रक्चरल जे काम आसा ते करून दाखयले. प्रधानमंत्र्याच्या कालूच प्रधानमंत्र्यान पार्लमेंटरी बोर्डाच्या मिटिंगेक सांगला की कठोरची कठोर कारवाई जातली. वी आर नॉट अगेन्स्ट स्टुडंट्स, वी आर विथ स्टुडंट्स. रायट टू प्रोटेस्ट, तेंची अकाउंटेबिलिटी आहा, तेच्या खातीर आमी सदांच उबे रावतले. बट जर कोण अनार्की हाडपाक सोदता जाल्यार ती आमी खपोवन घेवचे ना. सो एक गजाल म्हाका दिसता तुमच्या फोटवा खातीर कदाचित रावले आसतले, आमी तुका चड वेळ घेना. लास्ट गोष्ट विचारता, कारण हे खूब सेन्सिटीव इशू आसा. जेन्ना 17 भुरगे मरता तेन्ना ताजे अगेन्स्ट तुमी केन्ना काय उलोवंक ना, कारण तुमी उलयले, आमी उलयले, आमच्या सरकारान उलयले. पळय हांव तुमकां क्रोनोलॉजी सांगता. जेन्ना पेपर लीक जालो असो कळ्ळो तेन्ना स्वता सरकारान प्रेस घेतला. ही कोणे ऑपोजिशनान सांगूं ना. धर्मेंद्र प्रधान हिमसेल्फ टूक दॅट प्रेस अँड ही टोल्ड द पीपल ऑफ इंडिया दॅट अशें लीक जाला, लो लेवलीचेर जाला. आमी परत तो पेपर सेट करतले आनी परत एग्जाम घेतले आनी कोण आसा तांकां आमी परत धरतले. सो आमी दिलगिरी व्यक्त केला. आमकां दुख्ख आसा जे भुरगे गेले, पण आमी हेज्यान फुडें हे अशें जावपाक दिवचे ना, हेजी काळजी केंद्र सरकार आनी माननीय प्रधानमंत्री तंतोतंत घेतले, इतलें हांव सांगता. पूण आतां आमी जेन्ना ह्या गोश्टीचेर म्हणजे नीट म्हणा किंवा बाकीच्या गोश्टीचेर आमी जंतर मंतर पळयता, जे एक पडसाद आमकां गोंयानूय दिश्टी पडलो. गोंयानूय प्रोटेस्ट जालो, आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो. सो गोंयचे सुद्दां यूथ एक क्वेश्चन विचारता, कशें पळयता? गोंयचो कालचो प्रोटेस्ट जाला, त्या प्रोटेस्ट जाल्या नंतर तुमी थंय सीन्स पळयला आसतले, कितें कोण पिवपा बशिल्ले, सिगरेट मार. हांव तेंच्या क्रेडिबिलिटी आनी तेंच्या कॅरेक्टराचेर वचना, बट देर इज अ डेकोरम. मान्य. हांव डेकोरमाचेर उलयता. हांव तेंकां वायट, तेंकां बरें ह्या हितूर हांव वचना. गोंयकार म्हणून जो डेकोरम आसा, फाल्यां तुमी उठतले आनी गांधीजीच्या पुतळ्याचेर जर बसून सिगरेट मारत आनी हें करत जाल्यार कशें दिसतलें? अशें जावपाक शकना. गोंया खातीर जे तेंच्यांनी प्राण दिला त्या मार्टेराच्या हेजेर बसपाक. सेकेंडली ते भुरगे आयले कशे? तुमी जर मोडस ऑपरेंडी चॅक केला तेंची जाल्यार धेंपे कॉलेजीची प्रोफेसर आसतली, अशे खुबश्या कॉलेजीची प्रोफेसर, जो उजवड म्हणून एक NGO चलता, वो इतल्या वर्साच्यान सायलंटली काम करता. आयज तेंच्यांनी खंय तरी तेंकां जो हे मेळ्ळा तेजो फायदो घेवन भुरग्यांक थंय हाडपाचो. हे राहुल गांधी सगळ्याक सांगता की RSS टेक ओवर करता इन्स्टिट्यूशन. द फॅक्ट इज दीस लेफ्ट पीपल आर टेकिंग ओवर दी इन्स्टिट्यूशन. आणि तुमकां खबर ना, तुम्ही चेकआउट करा, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा. हांव तुमकां नांव सांगना. एक धेंपे कॉलेजीची प्रोफेसर आहा, ते प्रोफेसर ऑफिशियली थंय प्रोटेस्टाक आशिल्ले आनी भुरग्यांक इन्स्टिगेट करताली. हे प्रोफेसर आहा पळय, हो डेकोरम तेंचो. हे कॉलेजीक शिकोवपाचे, कॉलेजीची टिचर सेकंड हाफान ट्युशन घेवपाक शकना, पण हे करपाक शकता सगळे. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा. हांव मागता मिडिया कडेन की ह्या कॉलेजीन कितले हे कॉक्रोच सिंपथायझर्स आसात न्ही, तेंचे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा. आनी प्रोफेसर लेवलीचेर हे चालू आहा सगळे. ताचो तुम्ही म्हणजे कॉलेज प्रोफेसरांनी अशें भायर येवन करप हे तुम्ही सारकें न्ही? भायर येवन करप तो तिजो रायट. शी इज युजींग हर ऑफिस टू प्रोमोट दीस इज रॉंग.
थँक्यू. थँक्यू. पावस पडलो तरी सुद्धा जसे ग्राउंडाचेर रावले आणि हे म्हाका दिसता खूप महत्वाची गोष्ट आसा जेन्ना तुमी एज अ यूथ लिडर म्हणटा तुमी ते काम पळयल्लें आसा केल्लें आसा ह्यान पयलीं सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे दीस याद जाले पयलींचे कारण अशा तरेचे प्रोटेस्ट खूप महत्वाचे आसा. जाल्ले आनी असले जावपाक जाय. असल्यो गोश्टी जेन्ना जाता देशाचे तुकडे करपाचे जेन्ना कोण योजिता तेन्ना तांचो मनसुबे आतांच फावंडेशनानूच मोडून घालप हें खूब गरजेचें आसा. कितें 60 साल आमी पयलां आमकां काँग्रेसीन कसली राजवट दिल्या ती आनी नरेंद्र भाईची राजवट आमी हे 12 वर्सान आमी पळयतात आनी खंय तरी राम राज्य जेन्ना स्थापन जाता बऱ्यो गोश्टी जेन्ना सगळ्याक जाता आनी जगातले सगळे लोक जेन्ना आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक एक विशिश्ट नजरेन पळयता आमचो देश जेन्ना एका विशिश्ट पावंड्याचेर पाविल्लो आसा आनी जेन्ना हो विकसीत जावपा वता जेन्ना हो सुपर पावर पावपा वता तेन्ना असल्यो अराजक ज्यो फोर्सीस आसा त्यो एकठांय जाता तेन्ना खंय तरी आमकां सगळ्यांक भारतीय वासियांक जागरूक जावपाची गरज आसा. सर मुद्दे जर पळयत जाल्यार आमी ह्यो गोश्टी जर म्हटले ते अराजकता म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी मुद्द्याचेर जेन्ना उलयता नीटचेर लीकचेर एक आंदोलन करप ह्यो गोश्टी तुमी कश्यो पळयतात आनी हातूर कोण दुसरे फोर्सीस कारण आमकां खुबदां उलयतना आयकपाक आयलें की दुसरे फोर्सीस आसा दीस इज नॉट अ मुद्द्याचेर अशें ना कशें पळयतात तुमी? न्ही नीटाचे जो आमी सगळो हे पळयलें तातूंत भितर जेन्ना हे सगळे आमच्या नजरेक आयले म्हणजे आमच्या सरकाराच्या नजरेक आयले इमिडिएटली SIT फॉर्म करून तांचेर एक्शन जाली. एक्शन जातकूच 13 लोकांक अरेस्ट केले. अरेस्ट करतकूच तांकां दुसरी एग्जाम म्हणजे धर्मेंद्र प्रधानजीन सांगलें की वेगळी एग्जाम घेता ती एग्जाम जाली. एग्जाम जावन भुरगीं तातूंत क्लियर केले मेरिटाच्यान कोण येवपा आसा ती गेली मेडिकलाक. इतले सगळे जावन पसून आतां आनी कसलो प्रोटेस्ट हो? सो तांची मागणी आसा की जे 17 भुरगे मेले सुसायड केलो तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. ह्या गोश्टीचेर तुमी कशें? न्ही हे 17 भुरगे मेले ताजे कारणीभूत कोण आसा? जेन्ना हो निटाचो एग्जाम विशय काबार जाल्लो तेन्ना हे प्रोटेस्ट चालू दवरप हे सगळे मोठ्या प्रमाणार करप आनी तुमी म्हाका एकूच सांगा CIA ही गोश्ट 20 दीस पयलीं कशी कळटा की ही अशी अराजकता हांगा फैलावपाचो प्रयत्न करता. म्हाका तो लिडराचें नांव याद जायना तो जाट लिडर ताणें तर सरळ सांगलें 20 तारखेर हे सरकार वतलें म्हणून. सो 20 तारखेर अशें तुमी कितें करपाक आशिल्लें जे हे सरकार वचपा आशिल्लो. सो हो सगळो चंद्रशेखरान सो हो सगळो प्री प्लॅन्ड आशिल्लो. निटाचो विशय हो एकाच कडेन उरलो निटाचो विशय सॉर्ट आवट जालो पूण तरी सुद्दां तो ताणून दवरप कशे देशाचे तुकडे करप कशे हातूंत अराजकता हें करप. ताणें थंय जे प्रोटेस्टर्स आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी सांगलां की खंय तरी आमी नेपाळा भशेन करतले म्हणजे तांचो हो प्री प्लॅन्ड आशिल्लो. हाजे फाटल्यान हेतू दुसरो आसा अशें म्हणटा तुमी? डेफिनेटली हेतू दुसरो आसा. आज तुमी तेंच सांगलें न्ही आज विकसीत भारत जावपाच्या पावण्यार आमी आसा. आज आमी 3ऱ्या पावण्यार पावला आनी रोखडेच आमी 2047 विश्वगुरू जातले अशें म्हणटा. विश्वगुरू जेन्ना जातले म्हणटा पळय तेन्ना थोड्या देशांक पोटान दुखता की भारत खंय आशिल्लो आनी भारत खंय पावलो आतां. सो तांकां पोटान दुखिल्ल्या कारणान असल्यो फोर्सीस घालप भितर फायनान्शियल मदत करप आनी कशीय करून अराजकता फैलावन हो सरकार डिस्टेबिलायज करप म्हाका दिसता. धर्मेंद्र प्रधान जे एज्युकेशन मिनिस्टर तांचे रेजिग्नेशन मागप चुकीचें आसूं शकता काय? डेफिनेटली चुकीचें आसा. ताचो नीट जी एग्जाम करता पळय ताचो चॅरमॅन कोण आसता? धर्मेंद्र प्रधान ती निटाची एग्जाम हें करना. सो तुमी सपोज रेजिग्नेशन मागपा जाय आशिल्ली जाल्यार चॅरमॅनाची मागपा जाय आशिल्ली. पूण जेन्ना तुमचें हेंच वेगळें आसता तुमचो अजेंडाच वेगळो आसता तेन्ना सगळ्यो ह्यो गोश्टी जाता आनी ह्या अजेंडा कडल्यान हांव सगळ्या देशवासियांक हें करता. आमी इतल्या वर्सां मागीर म्हाका दिसता एक बरें सरकार पळयलां लोकां खातीर वावुरपी सरकार पळयलां लोकां खातीर काम करपी सरकार पळयलां आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता परत परत लोक नरेंद्र मोदीजी कित्याक निवडून दिता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कित्याक निवडून दिता कित्याक हे लोक कल्याणाची कामां करपी हे सरकार आसता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता खंय तरी कोणाच्या पोटांक दुखला. काँग्रेसीक आनी बाकीचे सगळ्यो पार्टी ज्यो आसा ते आतां सिंगल डिजिटाचेर आयिल्ले आसा आनी ह्या फुडल्या गोंयच्या पसून इलेक्शनाक तुमकां दिसतलें की आमी 27 30 सीट काडून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकारूच करतले. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स तुमी यूथ जे आसा जेन्युअन यूथ आसा जेंचे मुद्दे आसा तांच्या बरोबर आसतले? आमी डेफिनेटली आसा आनी युथां बरोबर आमी पयलीं आशिल्ले आतांय आसा आनी हाजेय फुडें आसतले. नरेंद्रजी मोदीन जे स्किम्स काडल्या तुमी पळयलें डिजिटल इंडिया धरा मेक इन इंडिया धरा मेड इन इंडिया धरा फिट इंडिया धरा हे सगळें कोणा खातीर केलां? हे आमच्या युथा खातीरूच केलां आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे भारतांतलो यूथ हो भारतीय जनता फाटल्यानूच आसा.
हे जे थोड्या लोकांक तांणी भरकटून कितें तरी दिशाभूल करून जांकां ते व्हेल्या तांकांय बी थोड्या दिसान लक्षात येतलें की हांचे म्हणजे अजेंडा एक आशिल्लो आनी हे म्हणजे आमी कोंकणीन एक म्हण आसा खाज येता एका कडेन खरपिता दुसऱ्या कडेन. सो हे सगळ्यांक खबर आसा देशांतली जनता सगळे खूब मॅच्युअर्ड आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान म्हाका दिसता हांकां धडो कितें तो जनताच दाखयतली. देव बरें करूं ताजी बाब तुम्ही उलयले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. नरेंद्र मोदी जैसा हो, नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हाय 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 राहुल गांधी, हाय 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 राहुल गांधी, हाय हाय. बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.